येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया हेडलायन. नवीन मोटार वाहन कायदो 1 मेच्यान जातलो लागू. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली माहिती. पयले 3 महिने नव्या कायद्या प्रमाण जावची ना दंडाची वसुली. थळाव्या येरादारी कचेरे कडल्यान जातली जागृताय. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1,15,000 जाणांक कोरोनाचो बाधिकार. लॉकडावन हो पर्याय न्ही, लसीकरण होच उपाय, सांगता मुख्यमंत्री. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वातले भाजप सरकार बहुजन विरोधी, काँग्रेसीचो आरोप. 144 कलमाचो भंग केल्ल्यान पुलीस महासंचालकान मुख्यमंत्र्या सहित हेरांचेर दाखल करची FIR केल्या मागणी. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा हांच्या मदली मॅच सुटली बरोबरीत. गोवा प्रो लिगांतली मॅच रंगली म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारता सयत गोंयांतूय कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडतूच आसा. भारतांतल्या फाटल्या 24 वरांत 21,15,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाच्या वाडट्या केशीक लागून हुस्को वाडला, पूण लॉकडावन हो पर्याय आसपाक शकना अशें करून गोंयची अर्थवेवस्था आमकां काबार करपाची ना. 45 वर्सां पिरायेवयल्या सगळ्यांनी लसीकरण करून घेवचें, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. कोरोना नियंत्रणात हाडपा खातीर लोकांचे सहकार्य म्हत्वाचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. सरकारी खातीं, उद्देग आस्थापनां TTAG एडवायझरीक धाडून दिल्यात. तांच्या 45 वर्सां पिरायेवेल्या कर्मचाऱ्यांक कोरोना वासीन घेवपाची सुचोवणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्यो केसीस फक्त गोंयांत वाडोंक ना, ह्यो केसीस पूर्ण देशभर वाडल्या. यू सी द सिनारियो ऑफ द इंडिया एंड देन यू कंपेर विथ द स्टेट. माझे म्हणणे आमी खंयच चुकूंक ना, कारण देशांत जेन्ना एक्यो केसीस वाडटात त्यो स्टेटीचे तितके वाडटले. ते 45 वर्सां वयले जे आहा पळय तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन वचून वॅक्सिनेशन घेवचें. म्हणजे 50% लोकांचे जर 45 वयल्यान जर घेतले जाल्यार वॅक्सिनेशन 50% जांकां आमी वॅक्सिनेशन दिवपाक जाय पळय ते 50% वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. नाव फॉर द गोवा दीस इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू कंप्लीट द 50% वॅक्सिनेशन. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हांव परत सांगता ताका लागून 45 वर्सां वयल्या लोकांनी जरी वॅक्सिनेशन घेतलें जाल्यार ऑलमोस्ट 4 लाख लोकांचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. आमी म्हणटा की मागीर 18 ते 45 ह्या वर्साचे उरले 4 ते 4.5 लाख लोकांचे उरतले. कित्याक सेकंड फेज फाल्यां सकाळी MHAन जर परमिशन दिलें उरलेले 50% इजिली कंप्लीट करतले. गोंयांत आयज मोर दॅन 56 प्लेसीसचेर वॅक्सिनेशन अवेलेबल आहा. गव्हर्मेंटान 37 आनी उरलेले प्रायवेटान. नायट कर्फ्यू, लॉकडावन, दीस इज नॉट द सोल्युशन. हितून परत एकदा इकॉनॉमीक एक्टिविटी ठप्प जातली. बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी हांगासर कोण म्हणजे टुरिस्ट सुद्दां येता तांकां एडवायज की तेंच्यांनी जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन्स घेवचे, खूब मोठ्या प्रमाणात येवचे. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1,15,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशींचो आंकडो वाडून 8 लाखांचेर पावलो. फाटल्या 2 दिसांत एक्टीव केशींचो आंकडो 7 लाखांवेल्यान वाडून 8 लाखांचेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 630 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. मरप्यांचो एकूण आंकडो 1,66,177 पावलो. देशांतलो पॉझिटिव्हिटी दर 8.40% आसा. 8 मार्चाक होच दर 2.8% आशिल्लो. महाराष्ट्रांत फाटल्या 24 वरांत 55,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. तातूंतले 10,000 दुयेंती एका मुंबयतले. जाल्यार पुण्यात 11,000 कोरोना दुयेंती सांपडले. राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजनाचो उणाव आशिल्ल्याची गजाल भलायकी मंत्र्यान मान्य केल्या. शेजारच्या राज्यांक ऑक्सिजन सिलिंडराची पुरवणी करपाचो उलो तांणी मारला. कोरोना केशींचो वाडटो आंकडो विचारांत घेवन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत तपासपाक ह्यान फुडें रांगो लावपाक मेळच्यो ना. फोनावेल्यान अपॉयंटमेंट घेवची पडटली. दुयेंती खातीर भायर मंडप उबारतले. थारावीक वेळाचेरूच हेरांक दुयेंती वांगडा रावपाक मेळटले. अशे निर्णय गोमेको मुखेल्यांचे बसकेन घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. नवीन मोटर वाहन कायदो 1 मेच्यान लागू जातलो. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन म्हायती दिली. पयले 3 म्हयने नव्या मोटर वाहन कायद्या प्रमाण दंडाची वसुली जावची ना.
ह्या कायद्याविशीं थळाव्या येरादारी कचेरे कडल्यान जागृताय जातली अशें तांचें म्हणणें. फुडल्या 2 सप्तकां भितर टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसयतले. पयले 6 म्हयने सरकार मिटराचो खर्च दितले अशें माविन गुदिनोन सांगलें. तशेंच टॅक्सी सेवा भाड्यान नवीन दर थारायतले. त्याच बरोबर टॅक्सी संघटनेक विश्वासात घेवन दाबोळी विमानतळावयली टॅक्सी सेवा सुदारतले अशें तांचें म्हणणें. Implemented from 1st of May, though the notification says 16, because we thought meanwhile we will use the time for bringing about more awareness among the public, among all the stakeholders, including people using various forms of transport. It is never the intention of the government to fine heavily any individual for breaking the law or for breaking the traffic rules. But it was the central government in its wisdom which thought that if we are going to reduce the number of fatalities on the road, reduce the accidents and bring about a strict discipline, then we have to change certain things which were very, very old. Even the fines were old fines levied at very low rates. So it was not serving as a deterrent at all to any member of the public. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. कोरोनाचे फाटभुंयेर केल्ली खरेदी तशेंच भौशीक बांदकाम खातें, जिल्लो अधिकारी आनी भलायकी खात्याच्या खर्चाक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय मेळ्ळी. त्याच बरोबर एका खात्या कडल्यान दुसऱ्या खात्या कडेन जमीन हस्तांतरणाचे प्रक्रियेकूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. पालिका वेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्या. ताका लागून अदीक माहिती दिवपाक मुख्यमंत्र्यान न्हयकार दिलो. मॅक्झिमम डिसिजन्सीस पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलूच आशिल्ली. आमी जो सगळो एक्सपेन्सीस कोविडाच्या काळात केला तो मागीर PWD जो आसतलो, परत कलेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी सगळे पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आशिल्लो. एक 2-3 लँड ट्रान्सफर आसा फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू PWD अशी 2-3 डिपार्टमेंटाचे लँड ट्रान्सफरचे इश्यू आशिल्ले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दुसऱ्या टप्प्यांतले पालिका वेंचणुके खातीर उमेदवारी भरपाचे प्रक्रियेक नेट आयला. आतां मेरेन 437 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. उत्तर गोंयांत 94 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 343 उमेदवारांनी अर्ज भरले. बुधवारा उत्तर गोंयांत 35 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 78 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. मडगांव नगरपालिका वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान युती केल्या. 25 प्रभागां खातीर बुधवारा तांणी उमेदवारांची घोशणा केली. मडगांव पालिके खातीर आतां मेरेन 101 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. म्हाका सगळ्या भुरग्यांना आमचे रेडी केल्या वाडयले सगळे मिक्स फ्रेंड बीन सगळे. किती काम आसा तुमच्या वार्डान? आमच्या कामां खूब प्रॉब्लम आहा. गटारा प्रॉब्लम आहा, लायटीचे प्रॉब्लम आहा, नळाचे प्रॉब्लम आहा, रस्त्याचे आहा. 7 बिल्डिंगे परमिशन दिला. म्हाका नळा लायटी त्रास जाता. हे प्रॉब्लम आहा. सगळ्या लोकांनी म्हाका एकठांय करून मुखार दवरला. Filing of nominations today on the 7th of April, there were 22 candidates who filed 22 nominations. One nomination was filed each in ward number 1, ward number 5, ward number 7, ward number 10, ward number 14, ward number 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25. In ward number 12, 13, 18 and ward number 22 nominations each have been filed. So tomorrow is the final day of nominations and scrutiny will be happening on 9th of April from 10 o'clock. मुरगांव पालिके खातीर बुधवारा 37 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. अर्जांचो एकूण आंकडो 130 पावलो. मंत्री माविन गुदिनोचो तेंको आशिल्ल्या 5 उमेदवारांनी बुधवारा आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. केपें पालिके खातीर बुधवारा 6 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. आतां मेरेन 101 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. प्रतिमा कुतिनोच्या नेतृत्वात आपान केपें नगरपालिके खातीर 13 उमेदवार उबे केल्यात.
म्हापशे पालिके खातीर बुधवारा 35 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. अर्जांचो एकूण आंकडो 94 पावलो. लोक म्हणतात की कावन्सिलर नासतना सोशल वर्क करतालो आणि कावन्सिलर जावन करतलो म्हणून सगळ्यांक आशा आसा आणि हांव सगळ्यांची कामां करून दितलो. कितें तरी चेंज करया वॉर्डान म्हणून लोक सगळ्यांक फुडें सरल्या. तशेंच सगळ्यांक दिसता की यंग कॅन्डिडेट कित्या खातीर म्हाजोय फ्युचर आसा, कारण म्हाका हे 5 वर्सां यंग कॅन्डिडेट म्हणून दिल्लेली आसा. म्हाजोय फ्युचर आसा आणि ह्या फ्युचरान म्हाका 5 वर्सान कामां करून दाखयत जाल्यार फुडें खंय तरी पॉलिटिक्सान म्हाजें नांव उरतलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, हिरू महाले आणि संदीप कामोलकार. प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वातले भाजपा सरकार बहुजन विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केलो. शिगम्याची तयारी करूनय ताचेर निर्बंध घातले. कोरोना केशी उण्या आशिल्ल्यो तेन्ना 144 कलम लागू केल्ले, पूण आतां केशी वाडपाक लागिल्ल्यान सरकारान हे कलम फाटीं घेतला अशें ताचें म्हणणें. भाजपा सरकार गोंधळिल्लें सरकार आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केलो. मांद्र्या वाडदिसाचे पार्टे वेळार 144 कलमाचो भंग केल्ल्यान पुलीस महासंचालकान मुख्यमंत्र्या सयत हेरांचेर FIR दाखल करची, तशेंच गोंयकारांक तालाव दिवचे सोडून हुनर हट प्रदर्शनाच्या आयोजकांचेरूय कारवाय करची अशें ताणें मागलां. हालींच त्यांनी 27 तारखेक रातचे सेक्शन 144 लायलें आनीक तेजे नंतर 6 एप्रिलाक हे सेक्शन 144 विड्रॉ केलें. आतां सगळे गोंयभर लोक कन्फ्यूज जाल्ले आसा की हेजे फाटल्यान एक्झॅक्टली लॉजीक कितें, कारण कितें तरी कारण आसपाक जाय सेक्शन 144 लावपाक आनी कितें तरी कारण आसपाक जाय सेक्शन 144 परत तें काडपाक. हेजो हेतू कितें तो स्पश्ट ना. आनी आतां जेन्ना केसीस कमी आशिल्ल्यो तेन्ना सेक्शन 144 येता आनी जेन्ना केसीस वाडपाक लागल्यार सेक्शन 144 विड्रॉ जाता. सो हे सगळें कन्फ्युजन आसा लोकां भितर आनी ते कन्फ्युजनाक हेजे खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आयज क्लियरली विचारपाक सोदता. पूण आमी जेन्ना सेक्शन 144 लायता तेन्ना एक आमी हेतू सांगलेलो की हो सरकार हो बहुजन सरकार समाजाच्या विरोधी आनी बहुजन समाजाचो जो शिगमो आशिल्लो तो करपाक येवप ना. बहुजन समाजाक त्रास करप, बहुजन समाजाचे सगळे जे इन्व्हेस्टमेंट केल्ले आशिल्ले सगळे हेचेर तांकां थंय त्रासान घालप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सांखळी नगराध्यक्षाचेर घातिल्ल्या अविश्वास थारावाचेर बसका घेवपाक इतलो कळाव कित्याक लागलो ह्या विशीं पालिका संचालकाक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. सांखळेचो नगरसेवक धर्मेश सगलानी आनी हेर 5 नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धांव मारिल्ली. नगराध्यक्ष यशवंत माडकार हाच्या आड घातिल्ल्या अविश्वास थारावाची बसका घेवपाक सरकार वेळ काडटा असो आरोप करीत तांणी उच्च न्यायालयात दाद मागिल्ली. 18 मार्चाक तांणी नगराध्यक्ष यशवंत माडकार हांच्या आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. Due to delay in holding the meeting for no confidence motion against the chairperson of Sakri Municipal Council by DMA, because we had issued a no confidence motion notice on 18th of March and amka date milati 30th of April, which is 43 days gap. Such a long delay. Due to that, we had challenged the order of the DMA in the High Court. As the hearings are there, the High Court, Honorable High Court has directed DMA to file an affidavit as why such a long delay. A date is given 30th of April, according to which the DMA will file the reply tomorrow and day after hearing will be held. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घे एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. विमानतळ कॉन्ट्रॅक्टराक बऱ्यापैकी पयशे फारीक करतात, ताचे तुळेंत आमकां सामकेच उणे पयशे मेळटात अशें म्हणून मोपा विमानतळाचेर काम करपी सुमार 150 ट्रकवाल्यांनी बुधवारा काम थांबयलें. हे पयशे वयतात तरी खंय असो प्रश्नय ताणें उपरासला. कंपनी कंत्राटदाराक कितले पयशे फारीक करता आनी प्रत्यक्षात कंत्राटदार आमकां कितले पयशे फारीक करता अशें म्हणून ट्रकवाल्यांनी कंत्राटदाराचेर फोग काडलो. थळावो आमदार ह्या रॅकेटान आसूं शकता असो आरोपय तांणी केला.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सद्याक नेटान चालू आसा. विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम 2022 पुराय जातले. जमलेले आसा ते रेटी खातीर तो प्रॉपर रेट मेळना. जर रेट तांकां आयज 700 रुपया मेळटा जाल्यार मदीं दलाल आहा तांकां 1500 मेळटा म्हणून ह्यो स्ट्रायक आसा. तो डायरेक्ट जर तेंच्या पर्यंत पावलेलो जाल्यार कसलोच प्रॉब्लेम येवचो नासलो. जेंट्स जावं ते यूथ आमचे नोकरेक थंय धार काडून आसा. आमचे ट्रक हांगा चलना जाल्यार नोकरे खंयचे मेळटले तर. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर कमिशन बेसिसाचेर सगळे धंदे चलतात. आयज ह्या ओनरांचे ह्या भावांचे मागणे कितें आसा की आमकां मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे आमकां ती ट्रीप वायज आमकां पयशे मेळचे. पर टन तेंचे कितें मागणे आसा ते पर टन पर किलोमिटर अशे तेंचे मागणे आसा. जेणे करून तेंचे डिझल सुट्टले, ट्रकाचे ड्रायव्हर आसा ते सुट्टले आनी तांकांय कितें तरी उरतले म्हणून. कारण 150 ट्रक ह्या ट्रक असोसिएशनाक रजिस्टर केल्ले आसा. एकंदरीत आमी विचार केलो जाल्यार 150 ट्रका फाटल्यान 150 ड्रायव्हर जाले, तेंच्यो फॅमिली जाल्यो, ओनरांच्यो फॅमिली जाल्यो. एकंदरीत 1000 लोकांचो उदरनिर्वाह ह्या ट्रक वेवसायाचेर चलता. आयज सगळे ट्रक वाले म्हाजे भाव हांगासर सगळे स्ट्रायकाक वल्ले. कित्याक तांकां खूब हांगासर गव्हर्मेंट आहा हो आमचो बाबू आजगांवकर डेप्युटी CM आहा हो फकत कमिशनाचो मनीस आहा. हेंचे ट्रकांचे बी ते पयशे खाता. हांकां 700 रुपया जाल्यार 800 रुपया बाबूच्या पॉकेटान वयता. हांकां पयलीं गरीब लोकांच्या पोटार सगळ्यांचेच आड येता. हांकां पयलीं हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे तेणी जाता तितले बेगीन. आनी बाबू कडेन जायना जाल्यार CMान हितून मदें हें घालून तेंचे प्रॉब्लम भितर मदें पडोन हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे जाता तितले बेगीन. पूण हें कितें करता ते बाबू खूब वायट करता हांगा पेडण्यान. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा हांच्या मदीं जाल्ली मॅच 4-4 गोलांन बरोबरीत सुटली. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली. कर्नाटकात 900 मीटर उंचायेचेर उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाला. ताका लागून 7 एप्रिल सावन राज्यात कांय कडेन कमी अधिक प्रमाणात पावस झडू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोंयान बुधवारा वातावरण सामान्यच आशिल्लें. मळब निवळ आसलें. उण्या चडावात तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यांत चड 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना अजून सरू ना देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.